तिळारी धरणाचे गोंयांतले कालव्याचे काम सामके बाबूत जाल्ल्यान कालव्याचे उदक शेतात वचपाचें सोडून मिनाच्या खणींनी पावलां। कालवे सारके करपा खातीर ऑक्टोबरांत गोंयांत येवपी कालव्याचें उदक बंद केल्लें, मात पेडणे वजरे कालव्याचें उदक पोंच्यान झिरपून चिऱ्याच्या खणींनी पावलां। आता पर्यंत जे हे तिळारीचे काम केला ते काम जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केला त्या कामाचं दुर्लक्ष इंजिनियर किंवा ऑफिसर यांचं दुर्लक्ष झाल्यामुळे ज्या कॅनलाची ती दोनय जी साईड असा ती साईड लोबर मारून त्याचेर सिमेंट जर मारूंक जाय तेंच्यांनी फक्त मातयेची स्लॉपिंग केली आणि मातयेरच फक्त सिमेंट मारल्या कारणान तो सगळा कॅनलाचा पाणी पाजरान जमनीनसून खणींनी नका थंय वेस्ट जावन गेल्लें आसा। आणि ह्या पाणी ज्या शेतकऱ्यांक जेचो फायदो आसा, माझ्या सारखे कासारवणे गांवांत रावणारो एक शेतकरी आहा, माझी उत्पन्न आसा, त्या उत्पन्नाक आज पर्यंत म्हाका ह्या पाणयाचो कांयच फायदो जालो ना। कोंकणीचे रोमी लिपीकूय राजभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या। रोमी लिपी एक्शन फ्रंटांनी याचिका घाल्या। राजभाशेच्या बाबतींत घटनेचे कलम 345 प्रमाण सरकार एखाद्या भाशेचे दोन लिपी मदीं भेदभाव करपाक शकना असो दावो फ्रंटान केला। याचिका सोमारा सुनावणेक आयली। जाप दिवंक हायकोर्टान सरकाराक 4 सप्तकां दिल्यात। सध्या कोंकणीचे देवनागरी भाशेकूच राजभाशेचो दर्जो आसा। गोय राजभास कायद्यान सुदारणा करपाची मागणी करत रोमी लिपी एक्शन फ्रंटान हायकोर्टान याचिका घाल्या। गोंयांत 30% गोंयकार रोमी कोंकणी वापरता अशें फ्रंट म्हणटा। सध्याच्या गोय राजभास कायद्या प्रमाण कोंकणी भास फक्त देवनागरी लिपी मेरेन मर्यादित आसा। भारतीय संविधानाच्या 345 कलमा खाला सरकार एके भाशेचे दोन लिपी मदीं भेदभाव करूंक शकना असो दावो फ्रंटान हायकोर्टान केला। तशेंच संविधानाचे कलम 29 पोट कलम 1 प्रमाण खंयचीय वेगळी भास, लिपी वा संस्कृती राखपाचो अधिकार अल्पसंख्यांकांक आसा अशेंय फ्रंट म्हणटा। ही याचिका सोमारा हायकोर्टान न्यायमूर्ती एम कानडे आणि न्यायमूर्ती UV बाकरे हांचे खंडपीठा मुखार सुनावणेक आयली। सरकाराक जाप दिवंक कोर्टान 4 सप्तकांची मुजत दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फातर्पेचे शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचे वर्सुकी जात्रा देवीचे महारथान मिरवणूक काडून सोमारा फातोडेर जाली। जात्रेक गोंयचे तशेंच गोंया भायले हजारांनी भाविक आशिल्ले। 22 ते 26 जानेराक भांगर आनी कपड्याचे पावणेक हाजीर रावचें अशें देवस्थान समितीन मागलां। पांचय दिसांक भाविकांची अफाट गर्दी ही आमी पळयली। जे भावीक वर्स पद्दती प्रमाणे आमच्या लिलावाक 22 ते 26 जानेवारीक जो आमचो भांगराचो कपड्याचो जो लिलाव जातलो तसोच चांदीच्या वस्तूंचो जो लिलाव जातलो त्या लिलावाक सगळ्यांनी सहभाग जावचें आनीक एक आमकां एक तेंको दिवचो। ह्यो एक वेवसायीक विसव।